गोंयान सत्तेचेर आशिल्ले भाजप सरकार गोंयकारांक फटयता, प्रत्येक गजालीचो स्वार्था खातीर उपेग करता। कोरोना दुयेंता संदर्भानय तेंच केलां। गोंयान सत्तेचेर आशिल्ल्या गोंय भाजपाच्या प्रमोद सावंत सरकाराक गोंयकारांच्या भलायकेची खंत ना। मुखेलमंत्री सावंतान शेनवारा दीस पत्रकार परिशद घेवन लोकांची खंत आशिल्ल्याचो फक्त देखावो केला। गोंय सरकाराक गोंयकारांची खंत आशिल्ली जाल्यार मुखेलमंत्री सावंतान शेनवारच्यानच बंद करपाचो आदेश दिवपाक जाय आशिल्लो। आयतारा रातीं मेरेन रावपाची गरज नासली, अशें गोंय प्रदेश राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचो सरचिटणीस संजय बर्डे म्हणटा। गोंय भाजप सरकारान गोंयकारांक फटोवपाचो प्रयत्न करचो न्ही। भाजप सरकारान चलयल्लें राजकारण गोंयकारांक खबर आसा, अशें संजय बर्डे म्हणटा। कोरोना व्हायरस जाल्लो आसा हो भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराकूच आनी बीजेपीच्या सरकाराक जाल्लो आसा। कोरोना व्हायरस आयज वर्ल्ड वायड जो रिपोर्ट जो आमकां मेळ्ळो आसा, हम्बर्ग युनिवर्सिटी म्हणून आहा जर्मनी, तेतून अशें रिपोर्ट येयल्लो आहा 2020 जेन्ना नवें वर्स स्टार्ट जालें जानेवारी आनी फेब्रुवारीन। तुमकां हांव आयज वाचून दाखयता। जो रिपोर्टा प्रमाणे जानेवारी टू फेब्रुवारीन 2 म्हयन्यान कॅन्सराक लागून 11,77,000 वर्ल्ड वायड लोक मेल्लेले आसा। स्मोकिंगाक लागून 7,16,498 लोक वर्ल्ड वायड मेल्लेले आसा। अल्कोहोलाक लागून सोऱ्याक लागून 3,58,471। HIV लॉस 2,40,950। रोड एक्सिडंट 1,93,497। सुसायड 1,53,696। मलेरिया 1,40,584। कॉमन कोल्ड 69,602। आणि कोरोना व्हायरसाचो भंय जो आमकां अख्खे इंडियेन जो घालतात हे भारतीय जनता पार्टीचो सरकार, कोरोना व्हायरसाक लागून 2,360 लोक वर्ल्ड वायड मेल्लेले आसा। रिपोर्ट आसा 2 म्हयन्याचो। आणि आमी आयज एक्चुली जे केअर आमकां लागून घेवपाक जाय कोरोना व्हायरसाक लागून, हे 100% आमकां घेवपाक जाय। गोंयचे सीएमान कालूच डिक्लेअर केले, आमचे एज्युकेशन इन्स्टिट्यूशन जे आसा न्ही हे 31 मार्च पासून बंद आसपाक जाय। आतां एक मोठो म्हत्वाचो प्रश्न पडटा की 31 मार्च पासून आनी 31 मार्चा उपरांत कोरोना व्हायरस हो वयतलो तरी खंय? इंडियेन रावतलो काय इंडियेच्या भायर वयतलो? बाकीचो प्रश्न उरता आमच्या गव्हर्मेंट स्टाफाचो। आमचे गोंयच्या गव्हर्मेंटाचे ऑफिसांनी खूब स्टाफ वयता, कामाक वयतात, ते गेट टुगेदर एका 4 भिंती भितर बसलेले आसता। हे सीएमाक सांगपाची गरज ना। तेका लागून गव्हर्मेंट ऑफ गोवान आमचे गव्हर्मेंट स्टाफाचें कितें केलां? इस्कोलाचे भुरगे केअर घेवपाकूच जाय, ते आमचे फुडले भवितव्य, आमच्या देशाचें भवितव्य, हे घेतलेले बरें आसा। पूण एग्जामी ते बरोवपाक जेन्ना वयतले क्लासीन आतां, ते 4 भिंतीचे भितर वयतले काय 4 भिंतीच्या भायर बसतले काय ओपनली बसतले? हे सीएम जो आसा न्हू, तुमकां हांव अख्खे गोंयच्या लोकांक उलो करून सांगता, फाटल्या दिसांनी त्यांनी 144 कलम हो इलेक्शना पयलीं लावपाचो केलो। आमी जेन्ना आवाज केलो, डिफरंट पार्टीनी ओपोजिशनान जेन्ना आवाज केलो, तेन्ना सीएमान कितें केलें, ते ताका बॅक फायर जाता म्हणून, तेच्या आंगार येता म्हणून बेगीन 144 कलम त्यांनी बंद केले। आतां येयलो परत प्रश्न तेजेरूच आमी येयले। अख्खे गोंयच्या लोकांक हांव सांगूंक करता, हो लास्ट आयतार आसलो काल इलेक्शनाचे पयलीं, तेंच्यांनी बेगीन हॉलांनी मिटींग घेतल्यो, हॉलांनी बेगीन मिटींग घेतल्यो। आतां फुडलो आयतार मेळना। आयज तारीख कितली? 16 तारीख। इलेक्शन केन्ना येयलें? 22 तारखेक गेले। आयतार फुडलो मेळना। हे बीजेपीचे पुरेपूर हे शंड आसा। बीजेपीचे लोक जे आसा न्ही, अख्खे इंडियेच्या लोकांक ते हे पिशे समजतात। कालूच एक व्हिडिओ व्हायरल जाल्लो इंडिया टीव्हीचेर, नॅशनल टीव्हीचेर, बरे टीव्हीचेर अशें म्हणटाले की 75,000 मिलियन हे भारतीय जनता पार्टी सरकार हेल्थाक लागून काडून करता। आता हे पयशे जे फाटल्या दिसांनी जे पयशे RBIसून 1.76 लाख क्रोर्स 26 ऑगस्टाक 2019 लोन घेतलेले गव्हर्मेंटान। आनी तेतून कितें म्हटलेलें तेंच्यांनी, हे जे तांकां खंय तर हायर डिविडंड मेळटले 95,414 क्रोर्स, ते पयशे आज पासून आमच्या इंडियेचे कोणाकूच फायदो जावंक ना। आयज हे लोकांक खंयचे हितून व्हरता म्हाका कळना। राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष इतलें सांगूंक करता, हेल्थाचे आमी केअर घेवपाक जाय आनी घेवपूच जाय, पूण अशें लोकांक गुमराह करून घेवं नाका। तुमकां जाय तेन्ना कोड ऑफ कंडक्ट तुमी काडटा आनी आतां परत आमचे तोच भंय घालता लोक आतां एकठांय जातले म्हणून। लास्ट 4-5 दिसांनी
हेंच्यांनी काल आपले मिटिंगे बेगीन घेतले. कालूच तेजे आमच्या सीएमान काल मांद्रा सारकी मिटिंगे ओपन हॉलान घेतले. आतां हे जे मास्क आसा न्हू तेजे मिटिंगेन तुमी प्रत्येक लोकांनी पळयलां आसतलें अशें मास्क कोणी बसयला. सगळे आमचे सगळे गोंयचे भाव गेट टुगेदर बीजेपीचे मिटींग जाले तांकां कोरोना व्हायरस सुद्दां जावचो नासलो. हो मोठो म्हत्वाचो प्रश्न जो आसा न्हू आमकां राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आनी गोंयचे इतर आमचे ओपोजिशन जे आसा न्हू काल सादारण तांबडे काल कितें सांगता प्रेस कॉन्फरन्स घेवन की ओपोजिशनाक कांयच काम ना म्हणून ओपोजिशनान कांय टॉपिकूच ना. आयज हांव तुमचे कडेन ओपोजिशन ह्या नात्यान उलयता. आयज कित्याक लागून तुमचे कडेन येयलो सीएमाक काल तर कोरोना व्हायरसाक लागून आयज काल डिक्लेअर केले तर त्यांनी तोंडाक उलोवंक गावना तर त्यांनी तेच्या तोंडाक मास्क घातले कोणी पयले गेल्या उपरांत तोंडाक मास्क बसोवंक ना. आतां झेडपीच्या इलेक्शनाक हे इन थावजंड्सूच आसता आनी आमच्या गोंयच्या पॉप्युलेशना प्रमाणे आमकां इलेक्शन जर हेंच्यांनी जर ईव्हीएम मशिनाचेर घेतले आनी आज बॅलेट पेपराचेर हे जर आयज सिद्ध करून सांगता बॅलेट पेपराचेर सुद्दां आमी जिखूंक शकता म्हणून आयज भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराक न्हू खरोखरोच अख्ख्या गोंयच्या लोकांनी तेंचो जागो दाखोवपाक जाय.